प्रसार मायेतय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, एक पावटी अमेरिकाचो बिस्प फुलटन शेना लागीं एक स्त्री येवन अशें म्हणाली, हांव केदींच कातोलीक जावचें ना, कित्याक म्हळ्यार तुमी मागल्लेंच मागतात आनी नेरायल्लेंच नेरयतात. तेरसा विशयंत तिची भोगणां ह्या उतरांनी तिणें बिस्पाक सांगलेली. बिस्पान त्या स्त्रियेच्या बगलेक आसलेल्या व्यक्तीक दाखोवन एक सवाल विचारले, बाये, हो व्यक्ती कोण? स्त्रियेन जाप दिली, तो म्हजो पती. बिस्पान परत सवाल केले, तो तुजो मोग करता गे? स्त्री म्हणाली, वय सायबानो, तो म्हजो मोग करता. पूण बिस्पान परत सवाल विचारले, तो तुजो मोग करता म्हणून तुका कशें कळीत? आनी त्या वेळार ती स्त्री म्हणाली, एका घंट्या पयले ताणें म्हजे सांगले हांव तुजो मोग करता म्हणून. बिस्पान परत सवाल विचारले, एका घंट्या पयले मात्र ताणें म्हणलें गे? ती स्त्री म्हणाली, ना सायबानो, कालच्या दिसाई ताणें म्हजे लागीं सांगले हांव तुजो मोग करता म्हणून. परत बिस्पान सवाल विचारले, आज आनी काल मात्र ताणें म्हणलें गे? तवळ ती स्त्री परत म्हणाली, न्ही सायबानो, एका हप्त्या पयलें ताणें म्हणलें, एका म्हयन्या पयलीं ताणें म्हणलें, आनी कासार जाल्ल्या घडयेंत हांव सदां इंच तो म्हणून आसा, बाये, हांव तुजो मोग करता म्हणून. आनी त्या दाडा बिस्प तिका म्हणालो, तर बाये, ह्या मनशाक तुवें फाटी येवंक नजो, कित्याक म्हण सांगल्यार तो सांगिल्लेंच परत परत सांगता, नेरायल्लेंच परत परत नेरावन सांगता. हे आयकल्ली ती स्त्री सलतस रावली. बिस्प सायबान सांगिल्ल्या त्या उतरांचो अर्थ तिका समजालो. मगण भाव भयणीनो, मरये कडेन मागल्लेंच आमी मागया, मागल्ले मेळटा म्हणसर आमी मागया. तेरसाचो मिस्तेरी क्लम्स एकाच मागण्यान परत परत आमी मागता आनी आमी मागल्ले खंडिसावन मरी माय आमकां दिता. हे चरित्रेंत आमी सत म्हणून फाटी येता, सत म्हणून रुसू जाला. आयच्या दिसा रसार मायेचे फेस्त आमी आचरण करता आसतना ह्या फेस्ताचे मूळ आसा कोंताचो तेर्स. ह्या फेस्ताचे मूळ आसा कोंताचें बोळ. ह्या फेस्ताचे मूळ आसा कोंताचे हातेर. जर तर कोंत ना तर रसार मायेचें भक्तीपणी ना. खंयसर कोंत आसा थंयसर रसार माय आसा, खंयसर रसार माय आसा थंयसर कोंताचें बोळ आनी भक्तीपण आसा. आमकां सर्वांक कळीत आसले प्रमाणे 1570 एका इसवेंत तुर्का विरोध क्रिस्तावांक मेळिल्ल्या जैता पासत तेर्साचें भक्तीपण प्रारंभ जालें. वा ह्या झुजाचें बोळ वा हे झूज जिखिल्लेंच तेर्साच्या बोळा वरवीं म्हणलें चरित्रेंत मात्र न्ही, पवित्र सभेंत आमी फाटी येता. आनी हें सत पापा पियोस पांचव्यान परगट केल्लें आनी ह्या जैताच्या उगडासाक रोसार मायेचें फेस्त आचरण केल्लें. क्रमेन तें रोसार मायेचें फेस्त म्हणून लोकां मोगाळ जालें आनी तेर्साचें भक्तीपण कुटुंबाचें मागणें म्हणून लोकां मोगाळ जालें आनी आज तें मागणें आमच्या कुटुंबान रास करता. देखून आमी म्हणलेलें आसा तेर्साचें भक्तीपण तें लायक भावार्थ्यांचें ब्रिवियरी वा पवित्र सभेचें मागणें. ह्या सकनी धर्मीक भाव भयणी आमकां एक बूक आसा पवित्र सभेचें मागणें म्हणून. रोसरी इज द ब्रिवेरी ऑफ द कॉमन पीपल. म्हळ्यार तेर्साचें भक्तीपण साद्या मनशाचें मागणें आनी ह्या मागण्याक खंडिसावन बोळ आसा. आयच्या दिसा तेर्साचें भक्तीपण आमी नियाळ करता आसतना तेर्सा विशयेन 5 संगती तुमचे मुखार दवरूंक हांव खुशी भरता. तेर्स एक जेजू आधारीत मागणें. रोसरी इज ए क्रिस्टोसेंट्रीक प्रेयर. आमकां 4 मिस्तेर आसात. संतोषाचें मिस्तेर, उसबडाचें मिस्तेर,
दुखीचे मिस्तेर आणि आनंदाचे मिस्तेर आणि चारही मिस्तेरांचो प्रमुख व्यक्ती जेसू ख्रिस्त हर एका मिस्तेरांत जेजूच्या जिणयेचो एक भाग आमी नियाळ करता संतोषाच्या मिस्तेरांत जेजूचे बाळपण आमी नियाळ करता जाल्यार उसपडाच्या मिस्तेरांत जेजूचे मिसांव आमी नियाळ करता दुखीच्या मिस्तेरांत जेजूचे कळसमरण आमी नियाळ करता जाल्यार आनंदाच्या मिस्तेरांत जेजूचे जीवनपण आमी नियाळ करता देखून खंयचोय मिस्तेर तुमी काडा आनी खंयचोय तेसांव तुमी नियाळ करा हातून दिसून येवचो प्रमुख व्यक्ती जेजू देखून मरिये सांगता आमी मागता आसतना जेजूच्या जिणये विशयी आमी नियाळ करता आणि जेजूच्या जिणये विशयी बोवा पुरबेचे एक ध्यान करता देखून तेरसा मुखांतर जेजू विशयी चड आनी चड आमी जाणा जाता पवित्र पुस्तक आमी चड जाणा जाता जो मनीस तेर्स करता तो मनीस खंडीत जावन पवित्र पुस्तक वाचलेल्या बरीच ताच्या जिणयेंत परिवर्तन जाता देखून आयच्या दिसा हे आमी समजून घेवया केदाळा आमी तेर्स म्हणटा त्या दाडा जेजूक आमी आराधन करता जेजूक आमी होगळाप दिता आणि जेजूच्या जिणये विशयींत आनीक चड संगती आमी जाणा जाता दुसरें जावन मोगाळ भाव भयणीनो तेर्स एक बायबल आधारित मागणे हर एक संगती तेर्सांत वापरचे आमी वांजेलांतले काडल्या जावं पुरो आमच्या बापाचे मागणे ते सगळे मागणे लोकांच्या वांजेलांत आसा जेजून शिकयलेले बोवा पुरबायचे मागणे ते तेर्सांत आमी वापरता नमान मरी आणि भाग्यवान मरी म्हणलेले मागणे मरी एक गाब्रिएल बडव्यान इस्पे हाडलेल्या वेळार तांच्या मदले संभाषण ते लोकांच्या वांजेलांत ते आसा आणि खंडीसावनाच्या वांजेलांत आमी आयकलेले बरी नमान मरये आणि भाग्यवंत मरी म्हणले मागणे ह्या एका संभाषणांत हांव ते वाळटा देखून हे मागणे बायबल आधारित मागणे आणि निमाणे मनशा आमी मागणे महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक सा पावलो आपल्या हर एका पुस्तकांनी वा पत्रांनी ह्या मुखांतर एकच तो अखेर करता पत्र नंतर जाल्यार प्रारंभ करता बापाच्या आणि पुताच्या आणि पवित्र आत्म्याच्या नावी हांव तुमकां वंदन करता नंतर जाल्यार आशीर्वाद दिता तुमचे पासून मागता देखून मग भाव भयणीनो तेर्सांत आमी वापरचे हर एक संगती खंडीत जावन बायबलांतल्यान काडल्यात आणि बायबल आधारित मागणे म्हणटा आसतना त्या मागण्याक एक अर्थ आसा त्या मागण्याक एक बोण आसा म्हणले आयच्या दिसा आमी समजून घेवया तिसरें जावन मग भाव भयणीनो कोंत एक बळाद एक हातेर वा कोंताचो तेर्स एक बळाद एक हातेर तीन संख्या विरोध एक सैताना विरोध एक तेंतेसमा विरोध एक वाईट सत्या विरोध देखून त्या दाळा आमी तेर्स करता त्या दाळा ह्या तीन संख्या तावन आमी सुटका सोडूं आणि ह्या वाईट सत्य विरोध बळादीक झूज मांडूंक आमकां साध्य आसा देखून पापा पियो सिक्क रावो अशें म्हणटा कोंत एक बळाद एक हातेर हे हातेर देवसाराक फळाफळ घेवंक लायता देखून परत ह्या कोंताच्या भक्तीपणा खातीर कोंताच्या हातेरा खातीर आमी देवाक अर्घ दिवया बायबलांत एक गणीत आसा दावीद आनी गोलियात कितलो व्हडलो म्हणले आमकां कळीत आसा दावीद एक ल्हानसो भुरगो आनी दावीदान आपणाच्या आतलेल्या गोपिणेच्या फातरांत त्या गोलियाताक पाडाव केलो आनी गणीत आमकां सगळ्यांक कळीत आसा आज मगाण भाव भयणीनो गोलियाताच्या हातांत आसलेलो तो गोपिणेचो पातोर तेर्साच्या हातेरा मुखांतर वा कोंताच्या हातेरा मुखांतर म्हज्या हातांत आनी तुज्या हातांत मरियेन आमकां दिला आनी एक बळाद एक हातेर म्हज्या आनी तुज्या हातांत दिला आसा हे हातेर वापरून संवसारांतल्या खंयच्याय गोलियाताक आमी सलवयेत आज जायत्या रितीचे गोलियात आमचे मदें आसात प्रत्येक रितीन आमच्या आत्मीक जिणयेचेर झूज मांडूंक व्हडले व्हडले गोलियात आमचे मदें आसात पण दाविदाच्या हातांत आसलो तो ल्हानसो फातर त्या गोलियाताक सलवांक पावता तशेंच आमच्या हातांत आसलेले ते कोंत असलेल्या व्हडल्या व्हडल्या गोलियातांक
जिवेशी मारू आणि वाईट सत्यांचेर जैत बरोवंक मोरयेन आमकां दिल्ले हातेर म्हणून आमी समजून घेवया. चवथें जावन मगाण भाव भयणीनो, तेर्स एक उंचले मागणे. पवित्र सभेन हर एका मागण्याक एक स्थान दिला. पवित्र सभेंत आसलेले पयले मागणे मिसाचें बलिदान. मिसाचें बलिदान हायेस्ट मागणे. ताचे की वर्ते खंयचेय मागणे ना, खंयचेय नवेन ना. ते जावन आसा मागण्या पैकी श्रेष्ठ आनी उंचले मागणे. दुसरें जावन येवकरीस वा सक्रामेंताचें आराधन म्हूण आमी म्हणटा. दुसरें जावन पवित्र सभेचे मागणे बरी बेरी म्हणून म्हणटा. पवित्र सभेचे मागणे धार्मीक भाव भयणींनी ते वापरचे मागणे. तातूंत आमी वांजलाचे वाचप आसा, किर्तनाचे मागणे आसा, ते समा खातीर आमी मागता आनी थोडे संगती तातूंत आसा. ते मागण्याच्या त्या निशणेंत दुसरो स्थान घेता. आनी तिसरें आसा तेर्साचें भक्तीपण. देखून म्हाका भाव भयणीनो, तेर्साचें भक्तीपण सर्व नवेनाच्या की उंचवेता. देखून तेर्साचें भक्तीपण एक बळादीक मागणे, एक उंचले मागणे. पवित्र सभेंत आनीक लितुर्जेंत ताका एक उंचलें स्थान आसा म्हणलें आमी समजून घेवया. निमान विशय म्हाका भाव भयणीनो, तेर्स एक सादे मागणे पूण एक बळादीक वा बळवंत मागणे. सादे मागणे कित्याक म्हूण सांगल्यार खंयच्याय व्यक्तीन खंयच्याय संदर्भार खंयच्याय परिस्थितीर आनी खंयसरी हे मागणे म्हणयेत. चापलाक वसाचें म्हणून सुना वा आमी इगर्जेक वसाचें म्हणून ना. खंयसर आमी आसा थंयसर आमी हे मागणे करयेत. पैन करतनाय आमी म्हणयेत वा एकसुरे आमी आसतनाय म्हणयेत, आमी सोलून वेतनाय हे मागणे म्हणयेत. देखून हे मागणे एक सादे मागणे. हे बळादीक मागणे कित्याक म्हूण सांगल्यार हे खंडीत जावन ह्या तेर्साच्या भक्तीपणा मुखांतर मागलेले सगळे आमकां मेळटा. लोर्द शहरांत एक फावटी अशें घडलें. एक ल्हानसो भुरगो अस्वस्थ भुरगो थंयसर गेल्लो. जायते ताणें मागिल्लें आनी बरें जावच्या आशेन लोर्द शहरांत थंयसर गेल्लो. आनी थंयसर हो भुरगो मोरयेच्या कोंताच्या भक्तीपणांत वांटेली जाता आसतना थंयसर आसलो याजक ह्या मोरयेच्या भक्तीपणा विशयंत मागणी करून त्या भुरग्याक कुमो करता. याजक मागणी करूनच आसतना हो भुरगो उबे रावता आनी व्हडल्या थाळ्यान अशें म्हणटा, जर तर तूं म्हाका बरो करिनाय तर हांव तुज्या आवय कडेन सांगतलो. जेजूक उद्देशून हो भुरगो जेजू लागीं ल्हानशें कंप्लेन म्हणलें बरी दिता. जर तर तूं म्हाका बरो करिनाय तर जाल्यार खंडीत जावन तुज्या आवय लागीं हांव सांगतलो. तो भुरगो बरो जावन फाटीं गेलो. त्या भुरग्याक बरेंपण लाभलें. ताच्या जिणेंत आसली वा कुडींत आसली पिडा ती पयस गेली. देखून म्हाका भाव भयणीनो, तेर्साच्या भक्तीपणा मुखांतर सबार जाणांक बरेंपण लाभलां. चरित्रेन जायतीं अजापां जाल्यात, जायतीं झुजां आमी जिखल्यांत आनी आमच्या दिसपडट्या जिणेंत आत्मीक झुजांनी आमी खंडीत जावन बोल चडला वा जैत चडला म्हणल्यार कांयच दुबाव ना. देखून आयच्या दिसा हे कोंताचें भक्तीपण कोंत म्हणलें बुवा पुरबयेचें एक हातेर आमच्या जिणेंत आमी वापरया. त्या दाडा खंडीत जावन आमची जिणी परिवर्तन जातली, बळादीक जातली अशें आमी समजून घेवेत. जेजून आमकां दिल्लें वर्तें देणें येवकरीस जेजूचो टेस्टामेंट आमकां. मोरयेचें वर्तें देणें म्हळ्यार कोंत. देखून मोरयेन आमकां दिल्लें वर्तें एक टेस्टामेंट वा वर्तें दिरवें जावन आसा कोंताचें भक्तीपण वा कोंत म्हणलें. देखून पापा फ्रांसिसान एक फावटी हातांत कोंत धरून अशें लोकांक उल्लेख करून म्हणलें, पळया हाका कोंत म्हणटात. की दिसपडट्या जिणेंत तुमी वापरा, फकत गळ्याक घालचें न्हय. कोंत दाखोव. पाप साहेबान म्हणलेली उतरां, सी दिस इज रोसरी, यूज इट, डोंट मियरली वेअर इट. म्हळ्यार आमी कोंत मात्र गळ्यान घालून भोवल्यार जायना. बगार कोंत दिसपडट्या जिणेंत आमी वापरीसय आनी त्या मुखांतर आमी मागणी करीसय. खरी पोडी मोरये विशयी चिंता आसतना हे एक चिंतप म्हज्या मतींत येवचें. फाटल्या 60 वर्सांनी मोरी सबार पावटी दिश्टी पडल्या, लागीं 200 पावटी दिश्टी पडल्या म्हणून एक अंदाज आसा.
हे दिसांनी 2 देशांनी 200 पावटी फाटल्या 60 वर्सांनी दिश्टीक पडल्या. आनी एका अंदाजा प्रमाणे मोरी सगळ्या मनशा कुळाक लागी लागी 20 आनी 1000 पावटी दिश्टीक पडल्या. मोरयेचे दिसो उण्यो. हांवें चिंतचे चरित्रांतलो खंयचोय व्यक्ती तितले पावटी मनशाक दिश्टीक पडोंक ना. एकच एक फकत व्यक्ती मनशांक विविध संदर्भाचेर विविध परिस्थितींत कश्टांत आसतना प्रत्येक रितीन ते दिश्टीक पडल्या जाल्यार मोरी माई मात्र. आमच्याय शहरांत ती मोरी माय दिश्टीक पडल्या. लुड्स शहरांत जावंक पुरो, कर्नाटकांत थोड्या जाग्यांनी जावंक पुरो, केरळाच्या थोड्या जाग्यांनी जावंक पुरो, संवसारांतल्या जायत्या जाग्यांनी मोरी माय दिश्टीक पडल्या. फातिमांत हर एक पावटी मोरी माय दिश्टीक पडटा आसतना तिणें म्हणलें इतलेंच कोंताचें भक्तीपण तुमी आदारा, प्रे द रोझरी हे मात्र मोरये मायेन सांगलें. देखून म्हाका भाव भयणीनो, हर एक पावटी मोरी दिश्टीक पडटा आसतना तिच्या हातांत ती कोंत आसलें. आनी कोंत मोरये मायेन दिवन वा दाखोवन हे कोंताचें भक्तीपण आमी आदारीचे म्हणून संदेश आमकां दिला. देखून म्हाका भाव भयणीनो, जर तर मोरी सबार पावटी मनशाक दिश्टीक पडल्या, अजून ती दिश्टीक पडून आसा, मोरयेचे मेतेरपण मनशाच्या जिणयेंत कितलें आसा म्हणलें हांगासर आमकां समजता. मोरी कंठी सावन कशें जेजूच्या काळार जेजूच्या जिणयेंत आनी काना शहरांत ते व्यक्ती रुपार हजर असून जायत्या जाणांक तिणें कुमो केली. आज तीच मोरी तिच्या दिसवणे मुखांतर आनी प्रत्येक रितीन कोंता मुखांतर आमच्या मदें हर एक दीस ती हजर आसा. आमच्या गरजांक ती पावता, आमच्या कश्टांनी ती आदार दिता. आमी सुखान आसतना सारके वाटेक वचूंक, पडलेल्या वेळार सारक्या वाटेक हाडूंक, जेजू लागीं वचूंक निरंतर ती आमकां कुमो करून आसा. देखून मोरयेचे मेतेरपण आमच्या जिणयेंत खूब आसा म्हणलें आमी समजून घेवया. आनी हर एका तिच्या दिसवण्या वेळार तिणें सांगलेलें आमी तेर्साचे मागणे करी जाय. कित्याक म्हूण सांगल्यार पातकाच्या परतवण्या पासून जायती पातकी मनीस आसात तांच्या परतवण्या पासून, पुलगोत्रेंतल्या आत्म्याक साल्वासाव मेळचे पासून, दुसरें सावन आनी आमची पातकी जिणी बदलच्या पासून. देखून तेर्साच्या भक्तीपणा मुखांतर आमच्या जिणयेंत नवसरणी येता, नवेंपण येता, पातकी जिणी बदलूंक आमकां साध्य जाता. देखून तेर्साचो भक्तीपण आदारलेलो व्यक्ती जिणयेंत कोणीय पाड जावंक ना. बगार जिणयेंत बरेंपणूच ताणें जोडला आनी बरें जावंक तो पावला. निमाणें जावन आमी एक उगडास दवरया मोगाण भाव भयणीनो. जर तर आमच्या कुटुंबांत आज भावार्थ जिवाळ आसा, कांय इल्लेशें भक्तीपण आमच्या कुटुंबांनी आसा, आमच्या भुरग्यां बाळांक कांय इल्लेशें भावार्थाचें देणें दिवंक आमकां साध्य जाला, हे फकत तेर्सा वरवीं. आमच्या कुटुंबांत जिवाळ आजून आसचे एक मागणें तें जावन आसा तेर्साचें भक्तीपण. आमचे मलगडे जायते तेर्स म्हणटाले, अजून ते तेर्साचें भक्तीपण जिवाळ आसा. थोड्या घरांनी तें उणें जालां, पूण आयच्या दिसा आमी समजून घेवया कोंत आनी कोंताचें भक्तीपण एक गरजेचो विशय. हे आमची कुटुंबां सांगाता दवरूंक, माया मोगान जियोवंक, आमची दिसपडती जिणी कश्टांनी आसल्यारी धैर्यान फूड करूंक ती आमकां आदार जाता म्हणलें आमी समजून घेवया. अखेर करच्या फुडें एक सांगूंक हांव खुशी व्हरता. आमी हातांत कोंत धरून तेर्स करता आसतना आमचो हात आमी मोरयेच्या हातांत दिल्ले बरी. केदाळ आमी कोंत हातांत धरता, आमचो हात मोरयेच्या हातांत दिता. केदाळ आमचो हात मोरयेच्या हातांत आमी दिता, मोरी आमचो हात घट्ट धरता. केदोळ म्हणसर मोरी आमचो हात धरता, तेदोळ म्हणसर आमी भियेवची गरज ना. कित्याक आमी मोरयेचो हात धरल्यार थोडे पोटी आमी सोडचें साध्य आसा. पूण केदाळा मोरी आमचो हात धरता ती केदनांच सोडिना. कोंत आमच्या जिणयेंतावन केदनांच मेकळें करचें नाका. केदोळ म्हणसर कोंत आमच्या सांगात आसा, मोरये मायेचो हात बळान आमकां आरावन धरता आनी ती सर्गींची आवय हर एका संदर्भार आमकां आमची दिसपडती जिणी जियोवंक आदार दिता म्हणलें आमी समजून घेवया. देखून आयच्या दिसा हे कोंताचें भक्तीपण आमी आचरण करता आसतना दिसपडते ह्या कोंताचें भक्तीपण आमी समजून घेवंक आदारूंक आमी प्रयत्न करया. सर्व वायटा विरोध, सैताना विरोध झुजोवंक हे आतारी जावं दी आनी मोरये मायेचो
जेसूचो आदार मागोंक हे कोंत आमकां आदार दिवं दी म्हणून मरिये माये लागीं एक घडी भर मावूनपणी आमी मागया.